जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो हांगा कोणें ताच्या भावाक आरे पेद्दा म्हणा आं ताच्या भयणीक आरे पिशया म्हणा कोणें म्हणा म्हणा गे कोणें म्हणी आं म्हणल्यार हांकां येतात ससनाच्या उज्यान लासतात म्हणा न्ही गे सोम्यान जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो एक दीस एकलो भक्तीक इल्ले खुशयेन आयलो आनी हांवें ताका मेळ्ळो आनी म्हणलो हांव जिखलो फादर हांव जिखलो विचारलें तूं का जालें जिखलोय काय म्हण विचारलें ताका आनी हांव जिखलो का जालें जिखलोय म्हज्या भावा लागीं म्हाका केस जाल्ली तातूंत हांव विण्ण जालो फादर हांव जिखलो जायत संतोश तूं मिसाक वच म्हणें तो मिसाक गेलो आनी त्या दीस मिसा वेळार वचूं शर्माव आसलो शर्माव न्ही एन्स वाचप आसलें आनी मिसा उपरांत म्हाका ताका मेळोवंक जाय आसलें परतून हांव गेलो त्या मनशा लागीं वचून विचारतना ताचें तोंड कित्याक बावल्या भशेन दिसलें म्हाका विचारलें खाण जालें तुका येताना संतोशान आसलो हे पाटी येता आसतना ना फादर हांव जिखूना हांव चलवलो म्हणलो ना फादर हांव जिखोना हांव चलवलो म्हणलो ही काणी म्हजी तुमची आम्हा समजची न्ही गे न्ही गे सत्य सांगा वय गे न्ही पुणशेत पवित्र जागो आमकां बदलूंक शकना जे कितें आमकां बदलूंक शकता तर आमचें चिंताप आनी एक दाखलो दिता हांव यात्रेक भयना गेलो यात्रेक भयना दिसा भोवशा एक 5 दिसा उपरांत इल्ली एक मनेस्तीन इल्ले खुशी नातली काम जालें हांव सोडना तिका तिणें म्हाका मस्त हर्ट केला काम जालें ना तिणें म्हाका म्हज्या फ्रेंडा वटू त्या रुमांत रावंक सोडूना खालेंय हांव बक्षितां तें हांव बक्षिना हांवें कालें करचें समजयलें समजनातलें कालें करचें सोडून सोडलें एक राग मनशाक खंय जाल्यार वन पळयता राग आनी मोग न्ही राग आनी मोग एका मनीस मोगान एका मनशाक जिखोवंक शकता आपणाक बांदूंक शकता सगल्यांक सांगात हाडूंक शकता तर तस्सो राग एकल्या मनशाक नाश करता आनी नाश करता आनी पयस करता आज सोमी भोव अपूर्बायेन आमकां शिकोवन दिता आनी ही शिकोवन जावन आसा दोंगरा वयलो प्रसंग खंयचो प्रसंग अधिक प्रसंग न्ही कालें दोंगरा वयलो प्रसंगान जेजू भोव अपूर्बायेन सांगता तुमी सर्गीच्या राजाक वचीचे जाल्यार कितें करीजे पयलें फ्रेज अशें आसा तुमी सर्गीच्या राजाक कोणा सर्गीच्या राजा वचूंक जाय गी आमकां वय मू जर तुमी सर्गीचे म्हाका सर्गीच्या राजा वचीचे जाल्यार तुमी कितें करीजे तुमी अशें सांगलें आयकलां हांव तुमकां अशें सांगता आदीं पुरा आमच्या घरांत लजे कांटी कम्युनिस्ट आसताले न्ही गे कम्युनिस्ट जड ते कम्युनिस्ट जड ह्या लजी कांटी मुळा समेत आमी उमटून काडल्या शिवाय ती मोरना परत येता न्ही गे हांगा आसा जेजू क्रिस्त कालें म्हणटा तुमी अशें सांगलें तुमी आयकलां खंय सांगलें पोरन्या तेस्तामेंतांत कितें सांगलें 500 उपादेस खंयचो भुरगीं आहात गे हांगा भुरगीं आहात गे 500 उपादेस ना 500 उपादेस जीवेशी मारी नाका 500 उपादेस जावन आसा पोरन्या तेस्तामेंत अशें सांगलां जीवेशी मारी नाका आतां सोमी पळय ताच्यांनी गुंडायक येता आनी कितें म्हणटा सोमी तुज्या भावाक आरे तूं पेद्दा आरे तूं पिशा मुनशी तर ससनाक लासताय
क्रिमिनॉलॉजी आतां आमी जिवेशिमाच्या विशयांत उलयता न्ही जिवेशिमाच्या विशयांत एका मनशाक कन्विक्शन या ताका शिक्षा लायचे तर 2 संगते गरजेचे आक्तुश्रिया और मेन्सरिया मेन्सरिया म्हळ्यार ताचे कडेन गिल्टी कॉन्शियस तुमकां दाखले दिता आतां म्हजो एकलो वैरी एका बोल्यांत आसा म्हजो एकलो वैरी एका बोल्यांत आसा म्हाका तो बोल्यांत आसा म्हणून गोत आसा आनी हांव कालें करता जाय म्हणून पिस्तूल काडून ताका थंय तो शूट करता हें कालें गिल्टी मायंड म्हळ्यार म्हज्या मतींत ताका जिवेशी मारीचें म्हणलेंच आसा आतां हांव कितें करता तें मतींत आसलें हांव कार्य रुपार करता आनी ताका जिवेशी मारता तें जावन आसा मर्डर ह्या जिवेशी मारचें म्हज्या चिंतनांत हांव चिंतता आनी म्हज्या कार्यांत हांव करता आतां सोमी खंय वेता तूं खंय चिंताय न्ही गे त्याच संगतेक वेता तूं कितें चिंताय थंयच वेता राग मस्त रितीन आमी पळयता आमी रागान केल्लें न्ही गे जायते बडे आमी सुरता रागान केल्ले उपरांत आमकां सुरू जाता हांवें तशें करूं जाय आसलें रागान गेले आमी सांगून सुरू करता हांवें वगेत रावलें कितलें बरें आसलें न्ही गे व्हडल्यांची सांगणी आसा आतान काडचें तें काडूंक वचनाकात म्हूण सारकें गे आतान कितें काडूंक जाता तें काडूंक वचनाका म्हणटा ओ राग मनशाक सगळें नाश करून आपणाचें बरेंपण वगडायता तुमकां दाखल्याक वता कायन आनी आबेल वय मू आयकलां मू आपणाचो संत भाव आपणाच्या बापायक जल्मलो पूत तो आपणाच्या रक्तांत एक जाल्लो तो भाव ताची बली देवाक मानवत आसतना राग खंय जल्मलो ताच्या काळजान जल्मलो आनी तो काळजान जल्मलो राग कितें जाता कार्यान वेता आनी कितें करता ताच्याच रक्त संयमाच्या आबेलाक जिवेशी मारता आनी सर्वेस्पर ताका पयलें सांगता आडे तूं जें पाताक तुज्या बागलादारार आसा जागृत कर आनी सोमी आज आमकां परत सांगते आसा हाच्या पयल्या वचपान तुमी आयकलें आमकां आत्मो दिला आत्मो आमकां स्वतंत्र करता आनी हो स्वतंत्र केलो आत्मो आमकां उजवाड दिता आतां राग कितें करता हें स्वतंत्र आसलें आमकां बंदडेन घालता आनी तो उजवाड आसलो काळोख म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घालता म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमकां हें कितलें समजाता की म्हणना हें रागान आमी केल्लें हांवूच नाश जाता मात्र न्ही म्हजो संबंद नाश जाता मात्र न्ही आनीक म्हजो समुदाय नाश जाता आनी समुदाय नाश जाल्ल्या वरी आमी सगळीं नाश जाता इट इज लिंक्ड टुगेदर ताकाच देवान आमकां राजांव दिलां आमी राजांव सुकल्या वेळार आमी मुंजा जाता मुंजातेक राग येता आसतना कितें खालें म्हूण पळयना वचून घास घालता आनी नाश करून सोडटा आनी थोडे बडी त्या रागान केल्ले मुंजा थोडे मुंजा ती मरता तशेंच आमचें जिवीत ताका सोमी म्हणटा जर तर तुका रागान तुज्या काळजान तूं जागो दिताय तूं तुकाच नाश करताय आनी थंय जावन तुवें कशें लजे कांडी या कम्युनिस्ट आमी भुमीतून काण उमटून उडयता गी हांगा आमी पयलें काण उमटयल्या शिवाय एकल्या मारन कांय प्रयोजन ना ताकाच एकल्या मारल्यांत आमी पातळ करता मात न्ही एकल्या विशयीन आमी कितें उलयता म्हणलें गरजेचें आरे पेद्दा आरे पिश्या बेश्टें म्हणना आमी कितें उलयता आमकां रागार आयल्यार आमच्या उलोवण्याक कांय ना आडनांतल्यान जीब कितेंय उलयता सारकें म्हज्या जिवितांनी थोडे बटी जालां तुमच्या जिवितांत जावना गी जालां जावना गी तुमच्या जिवितांत जालां न्ही गी ह्या अशें केल्ल्या वरवीं आमी उलयल्या वरवीं कितल्या जाणांची मनां दुखोवलीं आसात कितलो बरो म्हजो आनी तांचो आसलो संबंद तुटलो आसा कितले बरी आमची कुटुंबां बेसान जाल्लीं आसात कितले बटी आमचे समुदाय साकला पडून नाश जाल्ले भशेन आसात एकच आमच्या काळजांत आमी त्या रागाक जल्म दिवन आमच्या उतरांनी ह्या करण्यांनी आमी करून दाखयल्या वरवीं मात्र जर ती वेळ घडी तो सन्निवेश समजून ओगेच रावलें तर
अनावत आमकां रावंक जाते ना गी जातेलें. ताकाच सोमी म्हणटा किर्तनकार, कोण सर्वेस्पराच्या दोंगरा सोडूंक सकात. कोण आज तुमी भो वापूरबायन हांव आनी तुमी पूर आयल्या आमची मागणी, आमची थेसावां, आमची कितें आसा, आमचे कुटाम होवन आमच्या काळजांनी हांगा आयल्या. सोमी कितें म्हणटा, जर तर तुका तुज्या भावा लागीं कितें आसा तर तुका समजता तर काणेक थंयच सोड. ओस फाटीं पयलें तूं राजी जा, पयलें तूं राजी जा, फाटीं येवन तुजी काणेक भेटय. म्हज्या मोगाळ भावा भयणी एवढा आसोर आमचें सगळें जिवीत, हांव परत सांगता, आमचें सगळें जिवीत दोन खांब्याचेर आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर तर म्हजो पेल्याचो मोग हांवें तुटला तर देवाचो मोग म्हाका बिलकूल करूंक जायना. आमी फटकी रे सांजू हांव सांगच्या वरकीन. आमी उजवाडाचीं भुरगीं न्ही, आमी काळोखाचीं भुरगीं. आमी फटयता न्ही मनशाक, बागार आमकां रसल्या देवाकी आमी फटयता. ताकाच आज सोमी आमकां परत आपयता आमचें मन बदलूंक, आमचें चिंतनां बदलूंक. हांव जायते फावटी कोर्तींत आसतना आज तुमी आयच्या वांजेलाच्या अकरेचीं उतरां आसात, वापूरबायेचीं आसात. तूं तुज्या वादी लागीं पयलेंत करार कर. जर तर तूं करार करना तर तो तुका निती करता आदी करता, आनी निती करता तुका फाराव्याचे हाता दिता. पयशाक पयसो सरी करचे तर तूं थंयसो भायर सरचो नाय. आनी हें हांवें पळयल्या पैकी हें कोर्टान जाताच. 1 सेंटीमीटर जाग्याक, 1 फांट्याक, 1 नारळा माडाक आमी घाल्लो पयसो, जर तर म्हज्या भावा लागीं हांवें राजी जाल्लें तर हांवें घालचो लाखांनी पयसो कोर्टाक कितलेंय उणें उरता. हें सत म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो. हें म्हज्या दोळ्यांनी हांव देखता, ताका तुमकां सांगता. वय थोडे फावटी आमचें तें उणेंपण आसा, आमी झगडटा, पूण हें झगडें आमी सारकें करून सोमा करयेत. हें आमी कोर्टीक तुमकां उडासोरा हें उतर आजुनूय सारकें. पयशाक पयसो सरी करचो तर तुमकां थंयच्यान भायर येवंक जावचेंच ना. 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, म्हयने न्ही, वर्सांनी, वर्सांची वर्सां त्या कोर्टाक वयर सकला धांवतात, फाटीं येतात. जड्ज घालें पुराय जजमेंट दिता म्हणगी ना, 5 वर म्हणटा, आनी एक हप्ते दे म्हणटा, आनी एक हप्ते दे म्हणटा, आनी वर्सां जातात, 15 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां. एका माडा खातीर 25 वर्सां आमी भोंवचे गी. हे आमचे क्रिस्तांवपण गी. त्या मनशान सांगलें हांव जिखलो, काल जिखलोय. देवा जिखलोय, तुज्या पेल्याक जिखलोय, तुज्या कुटुंबाक जिखलोय, तुज्या संबंधाक जिखलोय, तुज्या जिवितान जिखलोय ना. तूं चलवलोय, हांव चलवलो. आमचें क्रिस्तीन जिवीत आटापून आसा एकच सक्रामेंतांत ह्या त्या उपादेशांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. ना तर हांगा आसली आमी सगळीं चलवल्ली क्रिस्ती पोरजां. म्हजी खाणी की देवाक मेसवाना, म्हजें जिवीत देवाक मेसवाना. त्या पासून म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो उगडास दवरा. मुनजात जावचें न्ही, मुनीस जावन जिवंक आमी सकाचे. मनशापण वगडोवचें न्ही, मनशापण घेवन दैवीकपण अनुभव करचे आमी जायचे. तुमी आज ह्या पूण शेताक बोवापूर बायन आयल्यात, तेंच बाळकाजूचे मनशापण आमी वळखता म्हणटा. जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताकाच मिसेच्या सुरवेर आमी सगळीं म्हणटा हांव पातकी, म्हज्या भावा भयणीनो, मोतीन, चिन्नान, करण्यान हांवें तुज्या लागीं कितें केलां म्हाका बक्षी. आनी कुंगार घेवच्या पयलें आमी नमस्कार म्हणटा, शांती दिता न्ही, एक एक्शन न्ही. हें हांव म्हणटा तुज्या लागीं म्हाका कितें आसा तर म्हाका बक्षी. हांव जेजूक सेवंक वयता, तो म्हजें जियेता आनी मनीस देव मनीस जावन म्हणजे तें जल्मता. आनी तो कदळ म्हणजे तें मनीस जावन जल्मता, म्हज्या कुटुंबांनी तो मनीस जावन जल्मता, आनी समाजांनी तो मनीस जावन जल्मता. हें जावन आसा आमचें जिवीत. अकरेचें आज म्हज्या हेजाका लागीं ह्या शर्मा वयच्यान उलोवन आसतना
लगभग एक 25 वर्सां पयलीं तो ह्या जागांक आसलो आनी एक इंदू स्त्री पदरापण तो शर्मो दिता आसतना पार्लरार आसले की पार्लरार आसतना शर्मा आयकून जाल्ल्या बांद ती स्त्री वचून फादरा लागीं उलय जाले फादर तशें जाता गे जर तर हांव इतल्या 9 म्हयने मागणें केल्लें पुरो वेस्ट गे फादर ताचे लागीं कितें विचारलें ना म्हज्या लागीं आनी एक हिंदुवांचें कुटुंब आसा तांणी आमचो जागो मारून तांणी एक वाट करून भितर गेले आनी म्हणाले गे ताका फादर ताका म्हणालो तूं वच त्या कुटुंबां बसत एक आमच्या बाबा एक नामान बरें एक आणा बाबा माग सदां आय म्हणून आनी अशेंच दीस गेले म्हयने जाले एक दीस त्या हिंदुवांच्या घरा कालें पुजा आसली की तांणी प्रसाद हाडून तिका दिता आसतना ह्या स्त्रिये लागीं आनी त्या कुटुंबा लागीं आशिल्लो राग न्ही गे खंय माया जालो म्हूण ना गुंतना गे तिणें प्रसाद स्विकार केलो गे तो प्रसाद स्विकार केल्ल्या उपरांत ती हिंदुवांची आनी एक हिंदुवांचे कुटुंब म्हणाले गे तुमच्या घरा पुजा आसतना आमकां प्रसाद हाड न्ही हे म्हणाले गे आनी ही स्त्री ते प्रसाद व्हरून तांचे दिता आसतना सगळें कुटुंब सांगात आयलें गे आनी ताका वेलकम करून स्वागत दिवन ताणें इतलेंच म्हळें गे वय आमी तुजे विरोध चुकल्या आमी चूक केली तुका हांगा अन्याय केला पूण इतलो तुजो तुका हांव दुसरे कडेन दिता आमी बऱ्यान जियेवया एका अनुभवते मनशाक क्रिस्ताची शुभ वार्ता इतल्या बरान समजता तर म्हाका न्ही तुका तिस समजता कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका न्ही तुका दिला आनी तो आमकां कितें करता स्वतंत्र करता त्या पासून तिस कृपा ह्या मिसा वेळार मागया राग सोडून मोसोर सोडून हगे सोडून हांव हेरांक भूश घेता म्हणून वेच्या बदलाक हांव म्हज्या भावाक भयणीक म्हज्या समुदायाक जिखोवंक प्रयत्न करया आमेन.